मुरगांव बंदराचेर हाडिल्ले बॉक्सायट फाटल्या 10-12 दिसां सावन तशेंच पडून आसा। हो माल गोंयच्यान बेळगांवा व्हरपाचो आशिल्लो, पूण थळाव्या आमदाराच्या हस्तक्षेपाक लागून तो अजूनय मुरगांव बंदरातूच पडला। देखून ह्या संदर्भात थळाव्या आमदाराचेर पुलीस कागाळ करपाची मागणी आतां जावपाक लागल्या। थळाव्या आमदाराच्या हस्तक्षेपाक लागून मुरगांव बंदरांतली बॉक्सायट आडकून पडल्या। देखून बॉक्सायट हाताळणी करपी कंपनींनी आतां आमदारा आड पुलिशेन कागाळ करची अशी मागणी वास्को काँग्रेस गटाध्यक्ष ॲडव्होकेट मेल्विन फर्नांडीस हाणें केली। हो माल व्हरपाक आडयल्ल्यान संबंधीत कंपनीक 15 कोटी रुपयांचें लुकसाण जालां अशी माहिती कुट्टाळी काँग्रेस गटाध्यक्ष पीटर डिसोजा हाणें दिली। मजगतीं मुरगांव बंदरांतलो बॉक्सायट वा कोळशाची हाताळणी करतना लोकांच्या भलायकेचो विचार जायना, जाका लागून ह्या वाठारांत प्रदुशणाक वाड जाल्ली पळोवपाक मेळटा अशें मत नितीन चोपडेकारान मांडलां। भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेन शेनवारा हवामानाची अचूक म्हायती दिवपी इनसॅट 3D हो उपग्रह प्रक्षेपीत केलो। इस्रोचे अध्यक्ष एस सोमनाथ हांच्या म्हणण्या प्रमाण 10 नोव्हेंबर 2023 सावन इनसॅट 3Dच्यो कंपनी चाचण्यो सुरू जाल्ल्यो। हे 6 चॅनल इमेजर आनी 19 चॅनल साउंडरा वरवीं हवामानाकडेन संबंधीत म्हायती दितले। हे सोद आनी बचावा खातीर ग्राउंड डेटा आनी संदेशूय रिले करतले। 2274 किलो वजनाचो उपग्रह एकदा कार्यान्वित जाले उपरांत पृथ्वी विज्ञान हवामान विभाग, नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशन टेक्नॉलॉजी, हवामान अंदाज केंद्र आनी भारतीय राष्ट्रीय केंद्र खाला विविध विभागांक सेवा दितली। 51.7 मीटर लांबीच्या रॉकेटान इमेजर पेलोड, साउंडर पेलोड, डेटा रिले ट्रान्सपॉन्डर आनी सॅटेलायट एडेड सर्च आनी रेस्क्यू ट्रान्सपॉन्डर आसतले, जाचो उपेग ढग, धुके, पावस, बर्फ आनी ताची कूड, उजो, धुंवर, जमीन आनी महासागर हांचो अभ्यास करपाक केला। मनशांची तस्करी करपी टोळी बांगलादेशाच्यो चलयो विकत घेतात, विकतात। राष्ट्रीय तपास संस्थेक NIA टोळयेच्या 2 वांगड्यांचे चौकशी मजगतीं ही म्हायती मेळ्ळ्या। ह्या लोकांनी 50 परस चड चलयांक भारतांतल्या विंगड राज्यांनी विकल्यात। NIAक 3 वर्सांनी 6 राज्यांत विकिल्ल्या चलयांची म्हायती मेळ्ळ्या। मनशांनी तस्करी करपी टोळयेचे चौकशी वेळार NIAन म्यानमाराक रावपी रबी इस्लाम मोहम्मद, उस्मान आनी शफी आलम हांकां अटक केल्ली। हे तिगूय भारतांत विविध राज्यांतल्या मनशांची तस्करी करपी टोळयांचे वांगडी आशिल्ले। ह्या तिगांयनी सांगले 3 वर्सां खुबश्या चलयांक मोगाच्या जाळ्यांत आडकावन बांगलादेशांतल्या भारतांत हाडले। उपरांत तांकां हरियाणा, राजस्थान, UP, तेलंगणा, बिहार, जम्मू काश्मीरांत 2 ते 5 लाख रुपयांक विकली। मडगांव शारांत जावपी येरादारीच्या पयलींचो सुटावो जावचो म्हूण रिंग रोड बांदिल्लो, पूण दोनूय वाटेच्यान पार्किंग केल्ल्यान येरादारीचो व्हडलो प्रश्न उप्रासला। तशेंच अपघाताचें प्रमाण वाडपाक लागला। शेनवारा वेगान येवपी टॅक्सी कारीन दुचाकी चालकाक धपको दिलो। धपको दिल्ल्यान दुचाकी चालकाक किरकोळ दुखापत जाली। ताका लागून बेगोबेग रिंग रोडाचेर स्पीड ब्रेकर घालपाची मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या। सांदांद्रे मतदारसंघात जावपी बेकायदेशीर दोंगर कापणी आनी बेकायदेशीर बांदकाम प्रकल्पा विशीं मागणी करूनय कागदपत्रां मेळनात असो दावो आमदार गिरीश बोरकार हाणें केला। जे मेरेन बेकायदेशीर दोंगर कापणी आनी बांदकाम प्रकल्पाची कागदपत्रां मेळना तो मेरेन नगर नियोजन कार्यालयांतल्या टिय्या आंदोलन फाटीं घेवचे नात। उपजिल्लोधिकाऱ्यान सोमार मेरेन सगळ्या कागाळीची जाप दितले अशें सांगले। उपरांत रातच्या 2 टिय्या आंदोलन फाटीं घेतले आनी सोमार मेरेन जाप मेळना जाल्यार परतून आंदोलनाक बसतले अशें ताणें ह्या वेळार सांगलें।
दिवचलच्या नवीन मार्केट संकुलान सोरो विकपाक परवानगी दिवपाच्या निर्णया आड एक दीस उपासाक बसपाचो निर्णय आदले नगरसेवक भगवान हरमलकार हांणी घेतला। सोमार शिवजयंती दिसा ते उपासाक बसतले। छत्रपती शिवाजी महाराजांचे नाव दिल्ल्या संकुलान सोरो विकपाक शिवमोगींचो विरोध आसा। छत्रपती शिवाजी महाराज मार्केट संकुलान सोरो विकपाक परवानगी दिवची न्हय अशी मागणी करपी निवेदन फाटल्या 19 जानेवारीक शिवमोगींनी पालिकेक दिल्ले। फारसे खाजनगुंड बांद प्रकल्पाची बिकट स्थिती आसा। ह्या बांदाचे सुशोभीकरण केल्या उपरांत थळावे पंचायतीन पुराय दुर्लक्ष केला जाल्यार कांय तवनास भुरग्यांनी बियरीच्यो बाटल्यो फोडिल्ल्यो दिश्टी पडटात। सांजेच्या वेळार जाणटी तशेंच भुरगे ह्या बांदाचेर चलपाक खेळपाक येतात। देखून खंयची वायट घडणूक घडली जाल्यार जापसालदार कोण असो प्रश्न थळाव्यांनी उपरासलो। ताका लागून बेगोबेग सीसीटीव्ही कॅमेरास बसोवचे नाजाल्यार पुलीस पेट्रोलिंग वाडोवची अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या। उणो पावस, आडवेळो पावस आनी गारो पडप अशा सैमीक संकश्टांक लागून देशांत अनुकड्डण उत्पादनांत उणाव जातलो असो अदमास आसा। वेंचणुकेचे फाटभुंयेर केंद्र सरकाराक कड्डणाचो उणाव जावचो न्हय, दर नियंत्रणांत उरचे हे खातीर संवसारभरांतल्यान कड्डणाची आयात करप सुरू केला। केंद्रीय वाणिज्य सचिव रोहित कुमार सिंग हांणी दिल्ले म्हायती प्रमाण देशांत तूर, उडीद आनी मसुरीचो उणाव जावपाक लागला। ही तूळ उणी करपा खातीर आनी दर नियंत्रणांत दवरपा खातीर संवसारांतल्या कड्डण उत्पादक देशांतल्या वेपाऱ्यांक भारतांत चडांत चड कड्डण निर्यात करपाचें आवाहन केंद्रान केलां। ताचो एक भाग म्हूण हालींच ब्राझिलांतल्यान 3000 टन उडीद आयात जाला आनी बेगीनूच आनीक 20,000 टन आयात जातलो। कोरगांवच्या प्रज्ञा हायस्कुलान बाजार दीस उमेदीन जालो। ताचे खातीर 5वी आनी 6वेच्या विद्यार्थ्यांनी, पालकांनी तशेंच शिक्षकांनी खासा तयार केल्ली। आनी ह्या वेळार खावपाचे जिनस, गांवठी भाज्यो, कंदमुळां, लाडू, विणकाम, फ्रूटचार, पाणीपुरी, मिंटलमॅन सोडा, पर्स किचेर, बॉटल आर्ट ह्या सामानाचे स्टॉल विद्यार्थ्यांनी मांडिल्ले। पालक शिक्षक संघाचे अध्यक्ष परशुराम गणपुले, मुख्याध्यापक मिनी पियर्स कृष्णा पालयेकर बाजार दिसाक हाजीर आशिल्ले। ह्या वेळार पेडणेच्या लोकांनी बाजार दिसाक भेट दिवन विद्यार्थ्यांची उमेद वाडयली। खुबशा लोकांक स्मार्टफोनाचे व्यसन लागिल्ल्याचे पळोवपाक मेळटा। बॉस्टन काउन्सिलिंग ग्रुपान हाचो एक सर्वे केला। ह्या अहवाला प्रमाण भारतांतले 84% लोक सकाळी उठताच 15 मिनटां भितर आपलो स्मार्टफोन तपासतात। तशेंच दिसभर 31% वेळ लोक स्मार्टफोनाचेर घालयतात आनी दिसाक 80 खेपो लोक आपलो मोबायल तपासतात। स्मार्टफोनाचेर घालोवपी वेळांतूय वाड जाल्ल्याचो आंकडो अहवालांतल्यान प्रसिद्ध जाला। स्मार्टफोनाच्या वापरा विशीं समाजीकरणात दुसरी सुवात मेळयल्या। उपरांत सर्चिंग, गेमिंग, शॉपिंग, ऑनलायन वेव्हार आनी बातम्यांचो क्रमांक लागता। 18 ते 24 पिरायेचे तरणाटे 35 वर्सां पिराये परस चड पिरायेच्या लोकां परस इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स आनी हेर शॉर्ट फॉर्म व्हिडिओ पळोवपाक वेळ पासार करतात।
फेब्रुवारीच्या मध्यारूच अंदू म्हादयची उदकाची पातळी सामकी पडल्या. गजाल हुस्क्याची. दर वर्सा म्हादयची उदकाची पातळी कमी जायत आसा. तज्ञ म्हणटात बेसुमार वृक्षतोड, म्हादयचे पात्रांत बेकायदेशीर रेंव काडप आनी कर्नाटकाचे कळसा प्रकल्पाक लागून खंय उदकाची पातळी पडटा. फेब्रुवारी म्हयन्यांतूच म्हादय न्हंयच्या उदकाची पातळी देंविल्ल्यान लोकांक हुस्को जाला. इतले बेगीन म्हादय न्हंयची उदकाची पातळी देंवपाक लागिल्ल्यान 70 फुडाराक उदकाचे व्हड संकश्ट येवपाची शक्यताय आसा. म्हादय अभयारण्यांत व्हडा प्रमाणांत जावपी जंगल तोड आनी म्हादयच्या पात्रांत म्हळ्यार उस्ते ते गांजे 70 मेरेन व्हडा प्रमाणांत बेकायदेशीरपणान रेंव काडप चालू आसा. तशेंच कणकुबी वाठारांतल्या कळसा नाल्याचेर काम करपाक म्हादयचें उदक व्हेल्ल्यानूच म्हादयच्या उदकाची पातळी पडल्या अशें पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकार हांणी सांगलें. उसगांव पाल वाड्यार मेल्ले अवस्थेन सापडिल्ल्या बिबट्याचो पोस्टमॉर्टम अहवाल सोमारा येतलो. शुक्रारा मेल्लो बिबटो नदरेक आयिल्लो. ताचे 4 पाय गायब आशिल्ले. बिबट्याच्या नाखटांची तस्करी जाल्ल्याचो दुबाव आसा. काँग्रेसीच्या आनी एका व्हडल्या फुडाऱ्याची भाजपांत प्रवेश करपाच्या चर्चेक नेट आयला. काँग्रेसीचे खडेगाठ फुडारी आनी मध्य प्रदेशाचे आदले मुख्यमंत्री कमलनाथ आनी ताचो पूत नुकलनाथ हे दोगूय भाजपाचे वाटेर आसात. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी शेनवारा नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष सुमन बेरी हांची भेट घेतली. मुख्यमंत्री सावंत हांचो दिल्ली दौरो पावर पॅक थारला. एसटी खातीरचे राजकीय आरक्षण, दोट्टी नागरिकत्व ह्या महत्वाच्या विशयांचेर मुख्यमंत्र्यान केंद्रीय मंत्र्यां वांगडा चर्चा केली. वेस्टर्न स्वॅम्पहॅन हे स्थलांतरीत सवण्यांक लागून शेतांचे लुकसाण जाता म्हूण मायणा कुट्टरीचे माकाजन वाठारांतले शेतकाऱ्यांचो दावो. आतां मेरेन सुमार 50,000चे आर्थीक लुकसाण जाल्ल्याचो शेतकारांचो दावो. हे लुकसाणीक लागून शेतकी खात्यान कितें तरी आर्थीक आदार करचो म्हूण शेतकाऱ्यांची मागणी. स्थलांतरीत सवणी वेस्टर्न स्वॅम्पहॅनाक लागून शेतांचे लुकसाण जाता म्हूण मायणा कुट्टरीच्या माकाजन वाठारांतले शेतकाऱ्यांचो दावो. ह्यो स्थलांतरीत सवणे खंय नवे पीक येताच ते खातात. भात तांच्या आवडीचें खाण म्हूण शेतकार सांगतात. शेतकारांक सरकाराचे आर्थीक मजतीची अपेक्षा.
शेनवारा बांबोळी सुपर स्पेशलिटी ब्लॉकाचे नोडल अधिकारी दोतोर उदय काकोडकारान काडिल्ल्या एका नोटाक लागून बोवाळ. ह्या नोटान ताणें बरयल्लें की सुपर स्पेशलिटी ब्लॉका भायले गाडेकार जे उदक वापरतात ते एसटीपीचे वेस्ट उदक. ताका लागून ते गाड्यांचेर खाताना सादूरकायेत बाळगात. ते उदक पिवपाक वा रांदपाक योग्य न्ही. हाचेर सुपर स्पेशलिटी ब्लॉकाच्या सगळ्या मुखेल्यांनी आनी कर्मचाऱ्यांनी दखल घेवची आनी त्या गाड्यांचेर कितें पिवपाक वा खावपाक वचचें न्ही. आतां हो नोट सोशल मिडियाचेर व्हायरल जाल्या उपरांत आमी थंय प्रत्यक्ष पळोवणी करपाक गेले जाल्यार थंयच्या गाडेवाल्यांनी एसटीपीचें उदक वापरतात हो दावो पुरायपणान न्हयकारलो. कांय पुरावो नासतना सुपर स्पेशलिटी ब्लॉकाचे दोतोर असो नोट कसो काडपाक शकतात. बारीक लोकांक काबार करपाचें हें कारस्थान म्हूण थळाव्या लोकप्रतिनिधींचो आरोप. मजगतीं हो अंतर्गत नोट होल्डार दवरपाचो निर्णय घेतिल्ल्याचें दोतोर उदय काकोडकारान सांगलें. सायकली वेल्यान 4 धाम यात्रेचो संकल्प केल्लो बिहार राज्यांतलो एक तरणाटो सद्या गोंयांत पावला. रुपेश राज ठाकूर अशें बिहारांतल्या चापरा जिल्ल्यांत रावपी ह्या तरणाट्याचें नांव आसा. झाडां लायात आनी जीण जगयात असो संदेशूय तो दिता. फाटल्या 5 म्हयन्याच्यान रुपेश राज ठाकूर हो सायकली वेल्यान प्रवास करता. हो तरणाटो शेनवारा दनपारां दिवचले पाविल्लो. 4 धाम यात्रा करपा फाटलो संकल्प ताणें सांगलो. आतां तो गुजराताक वतलो. देशांत इंटरनेट आनी स्मार्टफोन वेवसाय नेटान वाडत आसा. इनमोवीच्या हवाला प्रमाण भारताचो इंटरनेट वेवसाय फुडल्या 6 वर्सांत म्हळ्यार 2030 मेरेन 83 लाख कोटी रुपया जातलो. स्मार्टफोन वेवसाय 2032 मेरेन 7.43 लाख कोटी रुपया मेरेन वाडटलो. सध्या भारतांत दर म्हयन्याक 7.5 कोटी गेमींग वापरपी आसात. संवसारांतल्या हेर लोकां परस भारतीयांक स्मार्टफोनाचें चड व्यसन आसा. 88.10 कोटी भारतीय फोनाचेर सतत सक्रिय असतात. मार्केटिंग प्लॅटफॉर्म इनमोबीच्या अहवाला प्रमाण भारतांतले लोक दर दिसा संवसारांतल्या सरासरी परस सुमार 1 वर चड स्मार्टफोन्स वापरतात. तुम्ही फास्टॅग वापरतात आणि अजून केवायसी करूंक ना जाल्यार एक खुश खबर. फास्टॅगा खातीर केवायसीची निमणी तारीख 31 जानेवारी आशिल्ली, पूण आतां फास्टॅग केवायसी अपडेट करपाची तारीख वाडयल्या. फास्टॅग केवायसी अपडेट करपाक NHAन आनीक 1 म्हयनो दिला. फास्टॅग केवायसी 29 फेब्रुवारी मेरेन पुराय करूं येता. https.fastag.ihmsl.com ह्या संकेतथळाक भेट दिवन तुम्ही ऑनलायन केवायसी करूंक शकता. हे खातीर तुमकां नोंदणीकृत मोबायल क्रमांक आनी OTPच्या आदारान लॉगीन करचें पडटलें. मागीर डॅशबोर्ड मेनून माय प्रोफायल पर्याय दिसतलो. तो उगडात. माय प्रोफायल पर्यायांतल्या केवायसी उपविभागांत वचात. मागीर थंय ID पुरावो, पत्तो पुरावो आनी फोटो अशी गरजेची म्हायती अपलोड करात. ते उपरांत सबमीट करचे अशे तरेन केवायसी पुराय करात. देशांतल्या सगळ्या कारखान्यांक एकवटीन डिजिटल निरीक्षण प्लॅटफॉर्मान बेगीनूच जोडपाची तयारी सुरू आसा. ताचे वरवीं कारखान्यांक लागून जावपी प्रदुशणाचें रियल टायम निरीक्षण आनी ते उणें करपाचे उपाय सुचयतले. इतलेंच न्हय तर सुचयिल्ले उपाय कितले मेरेन पाळटले हाचे विशीं म्हायती मेळटली. सुत्रा प्रमाण हे खातीर सरकारान इंजिनियर्स इंडिया लिमिटेड कंपनीक अधिकृत केल्या. कंपनीन डिजिटल प्लॅटफॉर्म तयार केला जाचे वरवीं सगळ्या प्रकारच्या प्रदुशणाचो आवाज, हवेची आनी उदकाची पातळी पळोवंक मेळटली. हे तंत्रज्ञान पेटंट केलां अशें कंपनीच्या एका अधिकाऱ्यान सांगलें. हो एक असो डिजिटल प्लॅटफॉर्म जाचे वरवीं प्रदुशणाचेर आळाबंद हाडपाक व्हड यश मेळटलें. ही एक सामकी सामान्य ऑपरेटिव्ह सिस्टम. इन CO2 छवी ह्या प्लॅटफॉर्माचेर कारखान्यांची नोंदणी जातली.
संवसारीक भलायकी संघटनेच्या नव्या अदमासा प्रमाण 2050 मेरेन संवसारभर कॅन्सराच्या प्रकरणांत 77% वाड जातली। ह्या अहवालांत कॅन्सराच्या दरांत अपेक्षीत वाड करपी घटकां मदलो एक घटक म्हणून हवा प्रदूषणा कडेन लक्ष ओडला। कर्करोगाचेर संशोधन करपी आंतरराष्ट्रीय संस्था इंटरनॅशनल एजन्सी फॉर रिसर्च ऑन कॅन्सरान कर्करोगा विशीं खर शिटकावणी दिल्या। 2050 कर्करोगाची सुमार 3.5 कोटी नवी प्रकरणां मुखार येवपाक शकतात। कॅन्सराच्या ह्या वाडट्या प्रमाणा फाटल्यान तंबाखू खावप, मोटेपण, सोरो पिवप ही मुखेल कारणां जावन आसात। मात ताचे परसूय वाऱ्याचें प्रदूषण हें सगळ्यांत म्हत्वाचें कारण आशिल्ल्याचें हे संस्थेन म्हणलां। ह्या देशांत कॅन्सराच्या नव्या प्रकरणांनी सुमार 142% वाड जावपाक शकता। उच्च मानवी विकास निर्देशांक आशिल्ल्या देशांनी सुमार 40 लाख नवी प्रकरणां नोंद जावपाक शकता। एमपीडीएन दाबोळी विमानतळाच्या फनल झोनांत येवपी बेकायदेशीर घरां मोडून उडोवपाची कारवाय शुक्रारच्यान सुरवात केला। ह्या कारवायेंत सुमार 11 घरां मोडटले। ही घरां 15 वर्सां आदीं बांदिल्ली। मात नौदळान ह्या घरांचेर कारवाय करची अशी मागणी केल्ली। ते प्रमाण ही कारवाय जाल्या। गोयचे इश्यू घेवन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताची दिल्लींत दुसऱ्याय दिसा केंद्रीय मंत्री अधिकाऱ्यां बरोबर बसका जाली। दोट्टी नागरिकत्वाचो इश्यू पासपोर्ट सरेंडर केल्या उपरांत OCI कार्ड मेळोवंक आडमेळी येतात म्हूण मुख्यमंत्र्यान विदेश वेव्हार राज्यमंत्री मीनाक्षी लेखीक सांगले। नीती आयोगाचो उपाध्यक्ष सुमन बेरी बरोबरूय चर्चा जाली। ह्या वेळार मंत्री अलेक्स सिक्वेरा हाजीर आशिल्ले। मडगांव कोंकण रेल्वे पुलीस गोय आनी रेल्वे संरक्षण दळान संयुक्त रित्या कारवाय करीत वेल वॉमिट म्हणल्यारूच देव माशाच्या ओकारीची तस्करी करपी दोगांक अटक केला। हे दोगूय मूळ केरळचे। तांचे कडल्यान 5.694 ग्राम जांचो मोल 5,60,94,000 इतको जाता ते जप्त केला। वागातोरांतले नामनेचे W हॉटेल गोयच्या मुंबय उच्च न्यायालयाच्या आदेशा वेल्यान सील केले। अनधिकृत कामा वेल्यान थळावे पंचायत, BDO आनी थळाव्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी ही कारवाई केली। उच्च न्यायालयाच्या निर्देशा उपरांत अंजूण दर्यादेगेवेल्या 175 वेपारी आस्थापना बंद करपाची शक्यताय आसा। गरजेचे बांदकाम परवाने, वेपार परवाने, व्यवसाय प्रमाणपत्रां नासतना ह्यो आस्थापना काम करतात। हे कटकीस न्यायालयान हो आदेश काडला।